गोयकारांच्या वतीन स्वागत करता। सगळ्यात पयली देव बोडगेश्वराक नमन करता। प्रभू रामचंद्राक नमन करून आयच्या रामराज्य रथयात्रेक आमच्या मदीं आयिल्ले श्री शांतानंद स्वामीजी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे म्हापशेचे आमदार, गोंय राज्याचे उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार, माजी आमदार, नगरसेवक आणि सगळ्या देवस्थान कमिटींचे उत्तर गोंयांतल्यान आयिल्ले बाकीचे सगळे पदाधिकारी, म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, रामराज्य रथ दिग्विजय रथयात्रा कित्याक काडल्या हे पुराय आमकां श्री स्वामीजीन एक्सप्लेन केलें की हाज्या फाटीमागचो उद्देश कितें आसा। ताच्यान आमकां जे 3 मूळ उद्देश सांगले की रामराज्य रथयात्रा काडण्या फाटीमागचे मूळ उद्देश तांच्यांनी आमकां एक्सप्लेनूय केले। मोठ्या व्हडा उमेदीत पत्रादेवीच्या सुरवातीकच गोंयकारांनी विश्व हिंदू परिषदचे श्री आमशेकर तांच्या बरोबर आशिल्ले, तांच्यांनी गोंयांत तिचे स्वागत केलें। पत्रादेवीच्या वाटेचेरूय बी खुबशे रामभक्त थंयसरूय उपस्थित आशिल्ले। थंयच्यात आमच्या ह्या प्रांगणात हांगासर पावल्या। हाज्या फुडें वास्को, मडगांव आनी ताज्या उपरांत रथयात्रा फाल्यां सकाळीं हांगासर वतले। हांव मुद्दामून एक 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता। समेस्त गोंयकारांच्या वतीन प्रभू रामचंद्र हांची पुजा करपाचो मान म्हाका हांगासर मेळ्ळो, त्या बद्दल हांव समेस्त गोंयकारांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी परत एकदा रथयात्रेक समेस्त गोंयकारांच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। तशेंच ज्या अयोध्येत राम मंदिर बांदता त्या राम मंदिराच्या जाग्यार वचून श्री प्रभू रामचंद्राची पुजा करपाचोय बी योग फाटल्या वर्सा म्हाका मेळ्ळो। म्हणजे जे आमी गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे 500 वर्सां जवळपास जे कोर्टात झगडटाले की राम मंदिर जावपाक जाय, म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो जन्म जाला काय ना हे कोर्टाकूय सिद्ध करचे पडले आनी कोर्टानूय सांगले की हय प्रभू रामचंद्राचो जन्म थंयच जाल्लो आसा, हे कोर्टात सिद्ध जालें आनी ताज्या उपरांत कोर्टात ती जागा प्रभू रामचंद्राचें मंदिर बांदपाक दिलें आनी प्रभू रामचंद्राचें मंदिर ते थंय बांदता। हांव मित्रांनो तुमकां मुद्दामून एक गजाल सांगता। हांव जेन्ना त्या मंदिराच्या दर्शन घेवपा खातीर थंयसर गेलो तेन्ना आमचो गोंयकार एकटो म्हाका मेळ्ळो। गोंयकार मेळ्ळो, हांवें सहज चवकशी केली की तूं हांगा कसो काय म्हणून। तेणी म्हाका सांगलें 1994 जेन्ना म्हणजे तो ढाचो उडोवपा खातीर म्हणजे समेस्त कार सेवक जेन्ना थंयसर गेल्ले, पुराय देशांतल्यान वेगवेगळे कार सेवक म्हणजे श्री वालोलकर आत्ता संजय वालोलकर उलयता आसतना ताणें सांगलें की खूब जाणांनी आपली प्राणाची आहुती दिल्या। आपूण 1994 तो ढाचो उडोवपा खातीर गेल्लो आनी तो ढाचो उडयता आसतना म्हणजे ढाचो उडयलो म्हणपा लागलो। सगळे लोक कार सेवक परत गेले, पण आपूण अयोध्येतूच रावलो। आमणे तूं कित्याक रावलो काय म्हणालो, आपलो संकल्प आशिल्लो हे देवूळ पुराय जाल्या शिवाय आपूण गोंयांत म्हणजे अयोध्येंतल्यान गोंयांत परत येवचो ना म्हणून। अशा पद्दतीचे राम भक्त आसा आनी तो बाय प्रोफेशन इंजिनियर आनी आज त्या राम मंदिराच्या कामात तो स्वता थंयसर म्हणजे सावयकर नांवाचो स्वता इंजिनियर म्हणून तो स्वता त्या कामात आसा। राम मंदिर पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण गोंयांत परत येवपाचो असं सांगलें। अशे राम भक्त आसा जेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे राम भक्तीत वेडे जाल्ले आसा, राम भक्ती खातीर थंयसर आसा। म्हणून तर सांगता आमी राम राज्य हाजे परत परत उलयता। राम राज्य कितें, राम राज्य म्हटल्यार कितें। आमी देशाच्या आझादीची अमृत महोत्सव मनयता। गेली 75 वर्सां जाली हे देश स्वतंत्र जावन, बट तुम्ही मुद्दामून जर पळयशात खऱ्या अर्थात राम राज्याची सुरवात जर केन्ना जाल्ली आसत जाल्यार 2014तल्यान जाल्या। मुद्दामून सांगता हांव, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास। या देशात जे जे रावता तांचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना। तो खंयच्याय धर्माचो आसूनी, म्हणजे तो हिंदू आसूनी, मुस्लिम आसूनी, ख्रिश्चन आसूनी, तो सीख आसूनी, तांचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना। हे से म्हणजे प्रभू रामचंद्राचे धोरण आशिल्लें जे त्याच्या राज्यात रावताले, जरी तो दुसऱ्या धर्माचो असलो जाल्यारूय तेचेर अन्याय जावचो न्हू, हेच त्यांचे धोरण आशिल्लें। तेच धोरण श्री मोदीजी फॉलो करता। म्हणून तेंच्यांनी म्हटला सबका साथ सबका विकास। सगळ्यांच्या बरोबर सगळ्यांचो विकास जावपाक जाय, सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय। हे धोरण रामराज्याचे आसा। आणि रामराज्याचे धोरण सांगता आसतना म्हणजे प्रभू रामचंद्राचे मंदिर तेंच्यांनी बांदपाक सुरवात केले। काशी विश्वनाथाचो कॉरिडोर बांदपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो। उज्जैन हांगासर कॉरिडोर बांदपाक सुरवात केलो। बट इतकेच करून श्री मोदीजी रावूंक ना। तुम्ही पळयात की हे सगळे कॉरिडोर आणि राम मंदिराचे विषय करता आसतना
5Gचो विषय जे आसा ते विसरले ना, देशाची सुरक्षा आसा ती विसरली ना। तुम्ही प्रत्येक जर काढून पळयशात त्याच्यानी प्रत्येक सुरू केल्ले मिशन म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन पासून फिट इंडिया मिशन पर्यंत प्रत्येक त्यांचं मिशन जो आसा या देशातल्या नागरिका खातीर आसा, या देशातल्या तरणाट्या खातीर आसा। हे खऱ्या अर्थात राम राज्य आसा। बरेच जाण म्हणटले म्हणजे राम मंदिर बांधले काय झाले काय म्हणून न्ही, राम मंदिर बांधताच बट त्याच बरोबर वो देश विश्वगुरू म्हणून फुडें वचपा खातीर त्याच्या पावलार एक पावल दोन पावल फुडें मारीत आसा। आणि कोविडच्या बाबतीत त्यांच्यानी दाखवून दिले, जेन्ना कोविड जालो अक्षरशः एका वर्षाच्या कार्यकाळात तांच्यांनी वॅक्सीन काढले आणि ते वॅक्सीन फक्त आमच्या देशा खातीर नाशिल्ले तर भायल्या देशा खातीरय वॅक्सीन दिले। हाज्याय पयलीं अश्यो महामारी आयल्ल्यो, 20 वर्सां पोलिओ जाल्या उपरांत 20 वर्साच्या उपरांत वॅक्सीन आयिल्ले। म्हणून म्हटलें हांवें राम राज्य जर आसत जाल्यार एक्झॅक्टली मोदीजी ज्या पावलाचेर चलता ती राम राज्याची सुरवात आसा। गेल्या 8 वर्सांक राम राज्याची प्रचिती आमकां सगळ्या जाणांक आयिल्ली आसा आणि म्हणून तर म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत वो भारत देश अखंड जावचो हे स्वप्न आशिल्लें। आज तर आमी पळयता की हीच राम रथयात्रा नेपाळात सुद्धा वयतली, ज्या जाग्याचेर म्हणजे रामान ज्या ज्या जाग्याचेर प्रवास केला त्या त्या जाग्याचेर ही रथयात्रा वयची असो तो संकल्प आसा। वो देश अखंड आसचो हीच तर त्यांची संकल्पना आशिल्ली। म्हणून 370वें कलम रद्द जाले आणि जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक जालो। हे राम राज्याचे स्वप्न आशिल्ले आणि तेच परत एकदा आम्ही म्हणटा की मेंटेन करपा खातीर जम्मू आणि काश्मीर पर्यंत तांच्यांनी द्रविडी राज्य कशें आसता हे तुमच्या मुखार दवरले। अरे ज्या राज्यात जर आम्ही म्हणटा की राम रथयात्रेक जर विरोध करता आसत या देशात राम रथयात्रेक विरोध जावप हाज्या सारकेले दुष्कृत्य आसचेना। म्हणून तर उरलेल्या भागात सुद्धा राम राज्य येवपाक जाय म्हणून सगळ्यांचो आमचो संकल्प आसपाक जाय आणि तोच संकल्प करता असताना आज रथयात्रा जी आसा अयोध्येतल्यान ज्या विजयदशमीच्या दिसा सुरुवात जाल्ली आसा ती रथयात्रा परत 2 महिन्यांनी म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसा परत एकदा अयोध्येत पावतली आणि पुराय सगळ्या भारत देशात म्हणजे आम्ही म्हणटा राम राज्याचो संदेश दिवपा खातीर दिग्विजय तो वचपा खातीर आणि पुराय देशात परत एकदा राम राज्य हाडपा खातीर आम्ही सगळ्यांनी तयार रावपाक जाय। निश्चितच म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीचो प्रयत्न आम्ही सगळे राम भक्त करता, आम्ही सगळे म्हणजे वेगवेगळ्यो संघटना करता, वेगवेगळ्या संघटनेचो ह्या यात्रेक ज्या पद्धतीचो सहभाग लाभला हांव खूप खूप अभिनंदन करता। स्वामीजींच्या बरोबर आयिल्ले सगळे राम भक्त, सगळे विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते आपले तन मन धन विसरून गेले 2 महिने सातत्यात फक्त राम नाम जप घेऊन पुराय ही रथयात्रा आणि राम राज्याचो संकल्प पुराय लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आपल्या आयुष्यातले 2 महिने त्यांच्यानी जे आसा या रथयात्रे खातीर वाहून घेतलेले आसा। कितलेशे तरणाटे जे आसात या पुराय रथयात्रेत वेगवेगळ्या कडेन सहभागी जातात। कित्याक तर या देशात राम राज्य येवचे, या देशात राम राज्याचो संकल्प पावचो आणि तोच पावपा खातीर ते करीत असलेले कार्य हांव ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता। स्वामीजी मैं आपका गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके साथ में आए हुए सभी राम भक्तों का भी गोवा के सभी लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से यानी आपका आशीर्वाद तो हमें प्राप्त हुआ है और आपका प्रयास से फिर एक बार इस देश में राम राज्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 में यहाँ पे फिर एक बार राम राज्य आएगा, यही संकल्प करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। परत एकदा तुमका सगळ्या जाणांक राम राज्य हाडपाचो संकल्प आम्ही सगळे जाण करूया इतकेच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। खूप खूप धन्यवाद। यानंतर आभार प्रदर्शन